हांव ॲडवोकेट शंकर फडके, पर्वरी ब्लॉक काँग्रेस प्रेसिडेंट. तुमकां खबर आसतली गोंयभर आतां कोवीड केसीस वाडतच चल्ल्या आनी पर्वरी मतदारसंघ ह्या गोश्टीक अपवाद ना. पर्वरी मतदारसंघान कालूच आमच्या म्हायती प्रमाणे तिसरी कोविड-19 पॉझिटिव्ह केस रजिस्टर जाल्ली आसा. पयली केस जाल्ली आल्तो तोड्डा साल्वादोर दुबून हांगा आनी तो मनीस ओरियन हॉटेलान मेळिल्लो. त्यानंतर दुसरी केस जाली हायलँड विलाज बी बोरकर रोड विच इज ऑल्सो अंडर साल्वादोर दुबून पंचायत, ज्या जाग्यार ज्या कॉलनीन आमचो आमदार खुद्द बाब रोहन खंवटे रावता. आनी तिसरी केस जी बेती रजिस्टर जाल्या ही काल जी क्रिटिकल आशिल्ली. आतां असो एनवायरनमेंट करता की ती केस आमच्या मतदारसंघान येयना, ती रेश मागोस पंचायतीची. असले कांय गोश्टी अशी वयर सरता. जी बेती केस आदळ्या ही पटेल एस्टेट ह्या भागातली आनी हांगा तर तो रावतालो मनीस. आनी आमच्या म्हायती प्रमाणे ती व्यक्ती पटेल एस्टेटसून बेती बायकडे मदलो वाडो ह्या वाड्याचेर एक 2-3 दीस तेणे वास्तव्य केल्लें, थंय रावपाक आशिल्ले आनी कॉन्टॅक्ट ट्रेसींग जावना. पटेल एस्टेट इज ऑन द बॉर्डर ऑफ पर्वरी पेना दे फ्रांस आनी ह्या पटेल एस्टेटींतले लोक जे आसा पळय ते बेती चड गोयटा. आनी आमच्या म्हायती प्रमाणे जी व्यक्ती असली पळय जी कोवीड पॉझिटिव्ह आढळ्या ते बेती येवन रावून गेल्या. तर थंयसर बेती मदलो वाडो बायकडे कॉन्टॅक्ट ट्रेसींग जावना, सॅनिटायझेशन जावना. आनी ह्या खातीर आज आमी एप्लिकेशन दिलां विलेज पंचायत पेना दे फ्रांस सरपंचाक की तेणे ताबडतोब स्टेप्स घेवचे एज पर द न्यू SOPs अँड ही शूड ॲक्ट टू सॅनिटायज दीस पर्टिक्युलर लोकेलिटी. आनी पंचायतीन नेसेसरी कॉरेस्पॉन्डन्स कितें आसा पळय ते बाकीच्या लोकल ऑथॉरिटीजांक करपाक जाय, हेल्थ ऑफिसर म्हणा, कलेक्टर म्हणा हेंकां. आनी सेरोलॉजिकल टेस्टींग ह्या बेती भागान जावची अशी आमची मागणी आसा. आमचो पर्वरचो आमदार मतदारसंघाक पूर्णपणे दुर्लक्षीत करता आनी जे कोवीड पॉझिटिव्ह केसीस मतदारसंघात जाता ह्या बद्दल तो कांयच उल्लेख करिना, कांयच उलयना. मतदारसंघ निग्लेक्ट केल्लो आसा आनी गोंयचे सगळे बाकीचे इतर भागांतले ते सगळे उलयता. काँग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टीचो जो गैरकारबार चल्ला आख्खे गोंयभर ते आमी उजेडाक हाडटा. आनी कालूच आमचे गोवा प्रदेश यूथ काँग्रेसान पत्रादेवी हांगा वचून धरणां धरून लॉकडावनाची मागणी केल्ली. तशेंच आमी हो विशय मुखेलमंत्र्या पर्यंत आनी सरकारा पर्यंत पावयता. पण पर्वरी मतदारसंघ जो आमदारान तेच्या देखभाली सकयल आसा आनी आमदार तेजे दुर्लक्ष करता तेजेर आमी उजवाड हाडटा. आनी ही तिसरी कोवीड पॉझिटिव्ह केस पर्वरीची जनता आज भयभीत जाल्ली आसा. तांकां कितें घडटा पर्वरीन ती कांयच खबर आसना. आनी पर्वरीन भायले लोक कर्नाटकांतले आनी खंयसरले SOP कंप्लाय करिनासतना येवन रावतात. ही हायलँड विलाजान जी केस जाली पळय ती सप्रेस केल्ली आसा. ही पण हायलँड विलाजान जी केस जाली आनी आज बेती केस जाली हे बाबा लोक खंयसून येयल्ले, तेंचे कॉन्टॅक्ट ट्रेसींग जाला काय ना, सॅनिटायझेशन जाला काय ना ह्या बद्दल आमकां पर्वरच्या जनतेक म्हायती जाय. आमी अलर्ट दवरूं शकता, प्रिकॉशन्स घेवं शकता आनी ह्या कोवीड इन्फेक्शना पासून पयस रावूं शकता अशें म्हाका दिसता.